for the general election to village panchayat Kolem 2022. Hereby certify that I have on the 12th day of August 2022 declared Aniket Atmaram Desai, resident of house number 98 bar 1, Vansai Shigam, Kolem, Narmandola Taluka, who have been duly elected to be a member of Kolem village panchayat from ward number 4 unreserved, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. एक मिनट सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणपाक सोदता म्हाज्या वोटर्सांक, कारण तेंच्यांनी म्हाजेर इतलो विश्वास दाखोवन म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा हांव लोक कॅन्डिडेट आहलो ताकाय थँक्यू म्हणटा. आनी समाधानी आसा. प्लस पॉयंट कितें अशें जालें तुका? प्लस पॉयंट म्हणल्यार एक माझी सरपंच तुजी विरूद्ध आशिल्लो तेन्ना माझी सरपंचाक गौरवपाक म्हणल्यार बरें डिफिकल्ट आशिल्लें तेन्ना तेजे एक प्लस पॉयंट मेळपा कारण कितें? यंग जनरेशनांनी म्हाका सपोर्ट केलो. म्हाज्या राजकारणान हरशीं व्हडलें हें ना, पूण तरी समाजकार्य हांव करीत आसलो हेजे पयलीं सुद्दां. तेजे भायर यंग जनरेशनान जेन्ना म्हाका फोर्स केलो की राव हें कर म्हणून, तूं कॅन्डिडेट फॉर्म भर म्हणून, तेच्या नंतर हांवें फॉर्म भरलें. आनी मागीर म्हाका लोवनी सारको सपोर्ट केलो, त्या हेका लागून हांव निवडून येयल्लो आसा.